मोगाच्या भावा बहिणीनो, आयच्या दिसाच्या तेर्साच्या भक्तीपणाक तुमकां समेस्तां की स्वागत. एका कन्नಡ गीताद्वारे नित्य सहाय माते हे गीत गावन हे आयच्या दिसाचे तेर्साचे भक्तीपण आमी आरंभ करूया. नित्य सहाय माते प्रभु क्रिस्तर ನಲ್ಮೆಯ ದಾತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ದಾತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ಕಾಲ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಕಂಡೆ ನೀನು ಮಗನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ನಿಂತ ಕರುಣೆಯ ಕಣ್ಮಣಿ ನೀನು ಮಾತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು ಮಾತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ದಾತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ತಾಯಿ ಎಂದು ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ನುಡಿದರು ಯೇಸು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಯಾದೆ ಮಾತೆ ನೀನು ನೊಂದಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನೊಂದಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ದಾತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ದಾತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ. मातेवान बरयल्ली सुवार्त अध्याय 2:7-13 पर्यंत. इजिप्ताक पलायन. ते गेल्या उपरांत सर्वेस परसो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून म्हणलो, ऊठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यान थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोदू ताची सोदना करच्यार आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्यांक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर सरून गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. इजिप्तांत म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो.
देवाचें उतर हे वाकण्णी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा बहिणीनो, ह्या वर्साच्या जून महिन्याच्या 20 तारखेर पापा फ्रांसिसानं सायबिणीच्या लदिनीक आणि 3 उले मेळयले. आणि ते जावन आसात काकुळतीची माय, बरवशाची राणी आणि स्थळांतरकारांची शेकाई म्हणून. हे 3 उले पाप साहेबान मेळोवंक एक कारण आसा. आणि ते कारण आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. फाटल्या 6 म्हयन्यांत न्हू आमच्या भोंवतणी कोविड पिडा विस्तारून आसा. आणि ह्या वरवीं जायतीं जाणां ह्या पिडेक वळख जावन मरण पावल्यांत. 6 जाणां ह्या पिडेक वळख जावच्या भिरांतींत आसात. आणि तशेंच संवसारांतली सगळी आर्थीक स्थिती कोसळून पडल्या. आणि असल्या परिस्थितींत सक्कड लोक सगळ्या गांवांनी भिरांतेक वळख जाल्यात, कांगाल जाल्यात. आणि असल्या संदर्भाचेर पाप साहेबान आमकां सगळ्यांक धैर्य दिवचे खातीर आमच्या पासत देवा लागीं मागचे खातीर सायबिणीच्या लदिनींत हे 3 उले मेळयल्यात. मोर्यमायेन आमच्या खातीर देवा लागीं विनंती करच्या खातीर आमी सगळ्यांनी मोर्यमायेच्या भुरग्यांनी भक्तिकांनी सांगाता मेळोन मोर्यमायेक उलो मारन देवा लागीं आमच्या खातीर विनंती कर माये म्हणल्या अर्थान पाप साहेबान हे 3 उले मेळयल्यात. आणि आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा स्थळांतरकारांचे शेकाये म्हणून. कोण हे स्थळांतरकार? आमी पळयता ह्या कोविड स्थितींत लॉकडाऊन आरंभ जाल्ल्या तोवळ सक्कड लोक आपापल्या गांवाक वचोंक भायर सरलो. एका रितीची भिरांत आसली मनशांतय. ती भिरांत कसली की म्हूण सांगल्यार लॉकडाऊन आरंभ जालें आनी आमी परत आमच्या गांवाक आमच्या कुटुंबाच्या मनशां संगी वचोन पावतां गी ना गी म्हणली भिरांत. बसां बंद जालीं, ट्रेन्स बंद जाले आनी ताजे उपरांत विमानयान बंद जालें. असल्या स्थितींत मनशांचो आकांत आणकी वाडलो. कित्याक म्हळ्यार आनी आमकां फाटीं वचोंक मेळटा गी ना म्हणलो आकांत चड जालो. आनी तसल्या स्थितींत लोकांनी पर्वा करिनासतना जायत्या लोकांनी पांय वाटेन तांच्या गांवाक वेचे प्रयत्न केल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. सामान्य जावन 1 किलोमिटर गी या 2 किलोमिटर गी आमकां खंय वचोंक आसा जाल्यार ह्या दिसांनी अरविल्या वर्सांनी लोक कोणी चलनात. जाता तितले वाहनाचेर पैण करतात, चलचें भोव उणें. आनी असल्या परिस्थितींत आमी पळयता थोडीं मनशां चल्लीं 600 किलोमिटर 800 किलोमिटर चलता चलता आसतना थोड्यांचे पांय सयत फुटून गेले. तरी ती मनशां सोलोवन फाटीं तांच्या गांवाक वेचे प्रयत्न तांणी केल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. आनी असल्या एका संदर्भाचेर एक चित्र ते सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलें आनी सक्कड लोकांच्या गामान त्या एका चित्रांत गेलें, त्या गणितात. ते गणित केलें म्हूण सांगल्यार बिहाराच्या मुजाफरपूर म्हणल्या त्या रेल्वे स्टेशनांत एका भुरग्यान
आपल्या आवयक उठोवचे प्रयत्न करचे. ते ल्हान भुरगें ताका चड जाणवायना आनी आपल्या आवयक ते उठोवचे प्रयत्न करता. पूण दुरादृश्ट आनी बेजाराची संगत केली म्हळ्यार ती आवय काण नासतना आनी ताच्या मागीर पयणाच्या पुरासणान ती देवाधीन जाल्ली. ह्या संवसाराक तिणें आदेवस मागुलो. धाकट्या नेणतुल्या भुरग्याक आपणाची आवय आजून जिवांत ना म्हणून ताका कळीत नासलें आनी त्या देखून तें भुरगें त्या आवयक उठोवचे प्रयत्न करतलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें पिंतूर आमकां दाखोवन दिता एका जाग्यातावन आनी एका जाग्याक मायग्रेशन अशें वेताल्या मनशाची स्थिती कशी आसता गी म्हूण दाखोवन दिता. आमी पयणाक येता, थोडे फावटी मस्त उर्बा आसता, मस्त उर्बा आशा जागे पळय जाय, यात्रेक पयणाक वच जाय आनी त्या मागीर मोग अशा मनशांक भेटत जाय अशें म्हणून आमच्या घरांत आमी पयस वेता. थोडे दीस सरल्या उपरांत आमकां एका रितीचें कितें भोगप येता. कालेंग म्हूण सांगल्यार आमच्या घरांत आमी पयस आसाव, एक फावटी घरा वचून पावल्यार पुरो, हातपाय सोडून न्हीद येता, पुरासन वचून दी आनी ताच्या मागीर सदांचें जेवण एक फावटी केदाळ आपूण जेवता गी म्हणून एक रितीचें चिंतप मनशाच्या मतींत आसता. आनी अखेरेक आमी फाटीं पावल्या उपरांत म्हणटा ईस्ट ऑर वेस्ट होम इज द बेस्ट म्हणून. म्हळ्यार आमी संवसारांत खंयी वचूंक पुरो, कितलेय बरे जागे आसूं पुरो, कितलोय बरो सत्कार आमकां मेळोवं पुरो, अखेरेक घर तें घर. आनी त्या देखून आमच्या स्वंत घराक येवन पाटी पावता पर्यंत आमकां जिवार जीव आसना. एक फावटी पाटी पावना म्हणल्यार आमकां खुशी जाता, संतोश जाता. आमच्या स्वंत घरा गांवाक आमी पाटी आयल्या म्हणून आमच्या शेजाऱ्यां संगी वळखीच्या मनशां लागीं उलोवंक आमी राखून रावता, अत्रेगून रावता. आनी आमी चिंतयता मोगाच्या भाव भयणीनो, जीणभर मनीस पयण करनत आसता. ते जावन आसात मायग्रंट्स. तांकां तांचें म्हणलें घर ना, तांकां तांचें म्हणलो गांव ना आनी तांणी एका गांवांतावन आनी एका गांवाक अशें पयण करून वचें. थोडे फावटी काम सोदून एका गांवांतावन आनी एका गांवाक वचें आनी तांकां तांचें स्वंत म्हणलें घर ना. आमी तांची मनोस्थिती चिंतयता कशी गी म्हणून. जर तर आमकां पयणार गेल्ल्यांक थोडे दीस घरांतून पयस वता आसतना एक देदेस्पर जाल्ले बरी जाता जाल्यार पाटी घरा येवन पावता पर्यंत जिवार जीव ना जाल्यार आमी चिंतयता जीणभर मनीस हे सगळे वाटसुरे पयण करचे आनी ताजे उपरांत एका गांवांतून आनी एका गांवाक मायग्रेंट जावन येचे. तांची स्थिती कशी आसी येता गे म्हणून. अशें जाल्यार मनशां खातीर मागच्या खातीर पाप साहेब आमकां उलो दिता आनी सायबिणीच्या लदिनेंत स्थळांतरकारांचे शेकाये म्हणलो उलो घालून आमकां सायबिणीची मजत मागोवंक तो आमकां उलो दिता. कोणा खातीर मागोवंक? अशें स्वंत गांव नासतना, स्वंत घर नासतना एका गांवांतावन आनी एका गांवाक वेताल्या मनशां खातीर मागोवंक, तांकां थोडें समाधान मेळोवंक, तांकां एक सुवात मेळोवंक, तांचेच म्हणलें घर तांकां लाभोवंक आनी तेच प्रमाणे खंयच्याय एका देशाचे नागरीक जावचे खातीर पाप साहेब आमकां ह्या लदिनेंत सायबिणीचो आदार मागोवंक आमकां उलो दिवचे आमी पळयता. आमी जर तर संवसारभर वलसेकार मायग्रंट्स हांचे थोडे डेट म्हळ्यार अंके संख्या पळयल्यार आमकां कितें पळोवंक मेळटा म्हळ्यार प्रस्तुत संवसाराचेर 272 मिलियन म्हूण सांगल्यार 27 कोटी मनशां मायग्रंट जावन आसात, वलसेकार. एक दोन न्ही, 20 आनी 7 करोड लोक एका जाग्यातावन आनी एका जाग्याक पयण करून वचे
आणि तांच्या भितर 20 वर्सां तावन 60 वर्सां भितरले अधिक संख्यान आसा म्हणून आमकां अंकी आमशां सांगतात. आणि या कोविड दरम्यान या मायग्रंट्स वलसेकारांरो हांचो संख्यो आनीकी जायतो सोडलो आमकां पळोवंक मेळटा. आणि हांचे भितर आमकां कितें पळोवंक मेळटा म्हळ्यार दुबळ्या गांवांतावन लोकांनी आर्थीक स्थितीन उंचल्या पावंड्याक पावुल्ल्या राष्ट्रांक तांणी थंयसर वेचें. ग्रेस्त राष्ट्रांत कोणी दुबळ्यांच्या राष्ट्रा कुशीन येनात. देखून आमी पळयता दुबळ्या गांवांतावन दुबळ्या देशांतावन साऊथ दक्षिणातावन उत्तराक वेतल्यांचो संख्यो 44% या सगळ्या वलसेकारांरो या मायग्रंट्स हांचे भितर. आणि एकामेका त्या बडगांच्या गांवांनी युरोपांतून अमेरिकाक एकामेका येताल्यांचो प्रतिशत 33% आणि ताजे उपरांत उत्तरांतावन दक्षिणाक येताल्यांचो संख्यो खाली 5. कित्या खातीर हे सकड मनीस एका गांवांतावन आनी एका गांवाक मायग्रेंट जावन येतात. कित्या खातीर हे सकडी वलसेकारांरो एका गांवांतावन आनी एका गांवाक येतात. प्रस्तुत आमी पळयलें ह्या कोविडा वरवीं लोक सकडी देदेस्पर जाल्लो पाटी एक फावटी आपल्या गांवाक येता पाटी वेचेक म्हणून अशें गेल्ले आमकां पळोवंक मेळटात. तरावळ नमणेची कारणां आसात. तिंकलिंगी म्हूण सांगल्यार थोडे फावटी राष्ट्र मदें झूज जाता आसतना लोक कालें करताय म्हूण सांगल्यार त्या झुजांच्या परिस्थितींत जिवोवच्या बद्दाक खंय आपणाक शांती समाधान मेळत म्हणून शांती आसलेल्या राष्ट्रांक समृद्धेच्या राष्ट्रांक ते मायग्रेंट जावन वेतात, स्थळांतर जातात. ते आमकां हांगासर झुजाच्या ह्या स्थितींत रावूंक नाका म्हणून. थोडे फावटी आमी पळयता देशा भितरच जर तर अल्पसंख्याक आसात जाल्यार तांकां दगदणी मेळची. थंयसर सुटावे तांकां जियोंक ना, स्वातंत्र्य ना, अडचणींत तांणी जियेचे. आनी अशा संदर्भाचेर ते अडचणेक वळख जाल्लो लोक ते मायग्रेंट जावन आनी एका देशाक वेतात. थोडे फावटी आमी पळयता देशांत दुबळीकाय इतली आसा की थंयसर तांकां रावून जाय पुरतें खाण जेवण मेळना. आनी त्या देखून ते कशेय म्हणी करून आनी एका गांवाक पावून थंयसर आपलें भविश्य रोसूंक ते दुसऱ्या गांवाक वेचें आमी पळयता. आनी अशें वेता आसतना आमी पळयता थोडे फावटी हे मायग्रंट्स एका गांवांतून आनी एका गांवाक वेचें. तांणी दर्यांतल्यान थारवा मुखांतर वेचें आनी खंयच्या गांवाक ते वेतात की थंयसर तांकां भितर खाण घेनासतना रावचें. आनी ह्या वरवीं जायते दीस जायते म्हयने थोडे फावटी वर्स जावं की पुरो तांणी त्या तारवांत दर्यांत तासचें. आमी चिंत येता तांची परिस्थिती कसली गी म्हणून. एक दीस 2 दीस न्ही बगार म्हयन्यां गांठल्यान तांणी दर्यांत तांणी त्या तारवांत रावचें. आनी थोड्या देशांनी आमी पळयता एका गांवांतून आनी एका गांवाक उतरून येता आसतना त्या गडी प्रदेशाचेर बॉर्डराचेर तांकां कितें करतात की म्हूण सांगल्यार एक जाग्याचेर तांकां सकटांक टेंट घालना, डेरे घालून तातूंत दवरतात, खाण जेवण दितात. जाय पुरतें म्हूण सांगूंक जायना पूण तांणी त्या टेंटांत डेऱ्यांत रावचें. तांचें घर आनी तांचो गांव तोच. असले मनीस 27 कोटी मनीस प्रस्तुत संवसारांत आसात. आनी खंडीत जावन ह्या कोविडा वरवीं ह्या मायग्रंट्सांचो ह्या वलसेकारांरो हांचो संख्यो जायतो सोडला म्हणच्या कांयच दुबाव ना. आनी तांच्या पासत विनाती करचे खातीर तांच्या पासत मजत करचे खातीर पाप साहेबान आमकां उलो दिला. लदिनींत सायबिणीक उलो मारन स्थळांतर घरांचे शेकाये आमा पासत विनाती कर. कोण सकडी असले एका स्थितीक वळख जाल्यात की तांच्या पासत विनाती कर सायबिणी म्हणून आमकां पाप साहेबान उलो दिला अशें मागोवंक. कित्या खातीर सायबिणीच्या लदिनींत हो उलो दिला? कित्याक म्हळ्यार मायग्रेंट जावन वेचें म्हळ्यार कितें? एका गांवांतून आनी एका गांवाक पयण करून वेचें म्हळ्यार कितें? बिडार नासतना परकी गांवां वेचें म्हूण सांगलां. कितें म्हणून सायबीण मायक बरें गुत्त आसा. आमच्या भावार्थाचे मूळ सोदून गेल्यार आमकां तेंच पळोवंक मेळटा पवित्र पुस्तकांत.
पोरण्यासोल्यांत आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथ 12वा अध्याय देवान आब्रामाक आपयलें कालदेयाच्या ऊर गांवांतावन आनी तो आनी ताचें कुटुंब भायर सरून आयलीं देवाच्या उतराक पाळो दिवन देवान ताका दाखयलो आले हो कानान गांव तुका हांव दिता म्हणून पूण आतां न्ही समार वर्सां उपरांत आनी ताका देखून आब्राम ताच्या सैऱ्यां संगी ताच्या कुटुंबा संगी तो ताची सगळी जीणभर एक मायग्रंट जावन जियेलो. देवान ताका बसयल्लें दायज तें तक्षण मेळोवना ताका संततीचें दायज मेळ्ळें आनी ताच्या संततीक कितल्यागी वर्सां उपरांत देवान बसयल्लो गांव मेळ्ळो पूण तो पर्यंत तो ताची सगळी जीणभर एक मायग्रंट जावन जियेलो. आमी पळयता देवान इस्रायल लोकांक इजिप्तांत भायर हाडली तांकां बसयल्लो गांव दिवचे खातीर जो गांव देवान आब्रामाक बसयल्लो तो गांव तांकां मेळचे खातीर देवान मोइजे मुखांतर इस्रायल लोकांक इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन सोडोवन भायर हाडली. आनी आमी पळयता ही परजा लागीं लागीं 40 वर्सां 1-2 वर्सांनी 40 वर्सां तांणी अरण्यांत मरुभुमींत करचिल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. ती तितली वर्सां भर ती मायग्रंट जावन आसली वालासेगार. खंय आसा तांकां घर त्या मरुभुमीन खंय आसा तांचो गांव मरुभुमीन ना देवाचेर तांणी विश्वास दवरलो. आनी अखेरेक आमी पळयता 40 वर्सां जाल्या उपरांत जें कितें देवान आब्रामाक बसयल्लें गी तें उपरांत कितल्यागी वर्सां उपरांत 400 वर्सां उपरांत 500 वर्सां उपरांत आनी ताज्याकी चड आमी पळयता निमाणें तांकां तो दूद आनी मोवळचो गांव तांकां लाभलो मेळ्ळो आमी पळयता. पूण तो पर्यंत तांणी देवाचेर विश्वास दवरून पातयेंनी दवरून त्या मरुभुमींत भोंवचें पडलें. आमची सोडवण करचे खातीर स्वामी जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी बरें कर नियाळ पळयलें जाल्यार आमची सोडवण करचे खातीर ह्या संवसारांत आयलो जेजू क्रिस्त अ मायग्रंट तो एकलो वालासेगार सर्गार्थावन ह्या भुमीचेर आयलो. आनी आमी पळयता कितें म्हूण सांगल्यार संतोसाचो मिस्तेर पयलो मिस्तेर दुतान मरियेक खबर दिली. दुसरो मिस्तेर मरियेन एलिझाबेथची भेट केली आनी तिसरो मिस्तेर आमी पळयता जेजू खंयचे कडेन जल्मलो. जुजे आनी मरी ती सुवात सोदून गेली एका उपरांत एक कडेन कोणें तांकां जागो दिवना कोणेय जागो दिवना. अखेरेक गोरवांक बांदच्या बोकऱ्यांक बांदच्या गोट्यांत जेजू जल्मलो. देवाचो पूत हो सगळो संवसार रचलो ताणें सगळो संवसार रचलो ताणें. जर तर आमच्या लागीं कोणेंय कितें आसा जाल्यार कितेंय आसा जाल्यार तें सगळें दिल्लें देवान. आनी तस जाल्यार देवाक मनीस जावन ह्या संवसारांत येता आसतना जल्मोंक सयत जागो मेळोना. ही बिकेम ए मायग्रंट. तो वालासेगारा जालो ताका जागो नासलो. आनी आमी पळयता मुखार हांवें म्हळें सुरवेर्स कितें म्हळ्यार मरये लागीं आमी मजत मागता आनी ताज्या मागीर विनाती कर म्हूण मागता. स्थळांतर घरांचे शेकाय आमचे पासत विनाती कर म्हणून कित्याक म्हळ्यार मरयेक मायग्रंट जावन वेचें म्हळ्यार कितें वालासे वेचें म्हळ्यार कितें एका गांवांतल्यान आनी एका गांवां वेचें म्हळ्यार कितें म्हणून स्वता तिच्या जिणेंत तिणें अनुभव केल्लो. जेजू बाळकाक त्या रायांनी नमस्कार केल्या उपरांत हेरोद राया कळ्ळें हे तेग राई आपणाक घेवच्या बदलाक आपणाक मोस करून दुसऱ्याच वाटेन गेल्यात म्हणून. आनी त्या वेळार हेरोद रायान एक आदेश दिलो आज्ञा दिली 2 वर्सांच्या भितरल्या सक्कट चरके भुरग्यांक जीवशी मारा. ताणें लेख गेलें कांय सडू नये ह्या इतल्या अवधे भितर जेजू जल्मला जाय आनी खंयच्याय रितीन ताणें सुकोवन वचोंक नजो देखून इल्लेशें सडत चिंतून 2 वर्सां भितरल्या चरक्या भुरग्यांक सगळ्यांक जिवेशी मारा म्हळें. आनी तो वळू आमी पळयता देवदूत जुजेक स्वप्नांत पडोवन म्हणटा घे बाळकाक आनी पत्नीक मरयेक आनी इजिप्ताक पलायन करून वच. आनी आमी पळयता इस्रायलांतावन जुजे मरयेक आनी जेजू बाळकाक घेवन ती लांब वाट पयन करून वतात पांय वाटेन. कितली लांब वाट
कितले दीस तांकां लागले कोणा परकी वाट परकी गांव थंय गेल्या उपरांत कोणा लागीं रावचें थंय गेल्या उपरांत कितें करचें कांय कळीत ना आनी असल्या कश्टा मध्ये जुजे मरी आनी जेजू बाळकां घेवन ती इजिप्ताक पलायन करून वेतात पळून वेतात आनी तातूंत मरयेक बरें कळीत आसा पळून वेचें म्हळ्यार कळलें मायग्रेन जावन वेचें म्हळ्यार कळलें आनी आमी पळयता थोडीं वर्सां ते रावल्या उपरांत परत्यान देवदूत दिश्टी पडटा जुजेक आनी म्हणटा आतां बाळकाक जिवेशी मारून सोदतलो तो राय मरण पावला देखून फाटीं वच नाजारेताक आनी परत जुजे मरयेक आनी जेजू बाळकाक घेवन नाजाराताक येता कितली वाट पयलीं ती चलली आनी थंय वचून ती एक पुडच्या सेटल जाल्ली जावं पुरो पूण कितें जालें म्हूण सांगल्यार देवदूतान सांगलें कालेंक म्हूण सांगल्यार फाटीं इज्रायलाक आनी ताच्या मागीर नजरेताक वच आनी परत्यान तितलीच वाट चलोवन येतात ती वाट सुलाबायची न्ही जर तर कोणी तुमचे पैकी बसयल्ल्या गांवाक या होली लँड भाग्यवंत जाग्याक यात्रेक पैण करून गेल्या जाल्यार तुमकां खंडीत कळीत आसा इज्रायलांतावन इजिप्ता वेचें आनी त्या वाटेर आमी पळयता कसले दोंगर आसात कसली सुखीदाडीचो तो गांव खंयच्या कडेन पांचवें पळोवंक मेळना आनी तस जाल्यार वाटेंतल्यान जुजे मरी आनी जेजू बाळोक पैण करून गेल्लीं आनी देखून मरिया मागीर बरें गोत आसा कालेंक म्हूण सांगल्यार एक परकी गांव वेचें म्हळ्यार कळलें आनी वाटेर कितलें कश्टोवचें तें सगळें बरें गोत आसा देखून पाप साहेब आमकां काल्यां करता म्हूण सांगल्यार मरियमाची मजत मागोवंक आमकां तो उलो दिता ह्या लदिनेंत आमा पासोत विनाती कर स्थळांतर घरांचे शेकाये मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां सुवार्तेच्या वाचपांत जेजूय असोच संदेश दितात मातेवान बरयली सुवार्ता 25वो अध्याय 35वी वळ जेजू काले म्हणटा म्हूण सांगल्यार हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांत स्वागत केलो हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांत स्वागत केलो आनी त्या देखून तसले जावन आसात जेजूच्या उजव्या बगलेन रावचे मनीस विंसून काडलेले सर्गींच्या राजाक नागरीक ते जातात मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमकां उलो दिता आमकां जर तर कोणी परगांवी मनीस मेळटी जाल्यार गांव नासतना आनी तांब्यार घर नासतना निराश्रीत जावन आसलेलीं मनशां कोणी मेळटी जाल्यार आमी कितें करूं जाय ह्या मुखांतर जेजू आमकां दाखोवन दिता कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी तांकां आमच्या घरांत स्वागत दिवंक जाय पयलीं आमच्या काळजांत तांकां स्वागत दिवंक जाय तांच्या गरजांक पावोवंक जाय आनी त्या देखून जेजू इनामी बसयता तें कळ्ळें म्हळ्यार आमी जर तर कोणाकी तांच्या गरजां पावल्या तर देव आमकां पावता आमच्या घरांत आमी स्वागत दिलो जाल्यार देव ताच्या घरांत आमकां स्वागत दिता आमचें घर तें थोड्या वर्सांचें पूण देवाचें घर शाश्वत घर ताका अंत ना ताका इतलो तो वेळ म्हूण ना आमी ह्या संवसारांत कांय एक ल्हान करणी केली जाल्यार वाटेन येताल्या मनशाक कांय इल्लें उदक दिलें जाल्यार आनी ताच्या मागीर इल्ले कश्ट जाल्या मनशांक खावंक दिलें जाल्यार आनी ताच्या मागीर तांच्या गरजां पावल्या जाल्यार देव आमकां चिंतूंक जायनातलें तेदें व्हडलें इनाम दिता सर्गींचे राज तांतू आमकां तो स्वागत दिता आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथान 18वो अध्याय अब्राम देवान आपयलो मनीस तो एक दीस दनपाराच्या वेळार ताच्या बिडाराच्या भायर म्हळ्यार ताच्या डेरेच्या भायर तो बसून आसलो तंबाच्या भायर आनी तो पळयता मुखार रुखा मुळांत मामरेच्या रुखा मुळांत ते एक जण थंयसर आसचे आनी तो तक्षणा धांवता थंयसर आनी म्हणटा तुमची खुशी जाल्यार हांव तुमकां थोडें उदक काडटा तुमचे पांय धुवंक आनी ताचे मागीर थोडो उंडो तुमकां हाडटा म्हणून आनी ते ओपवतात मोगाच्या भाव भयणीनो ते तेग आब्रामान पळयल्ले व्यक्ती मामरेच्या रुखा म्हणांत हेर कोणी न्ही बगार देव जावन आसलो कोरोस आब्रामान तांकां जेवण दिलें आनी ताच्या मागीर ताणें म्हळें कितें म्हूण सांगल्यार येवच्या वर्सा आमी येता आसतना तुजी पतीन सारा
एका चरक्या भुरग्याक आपल्या उस्क्यार केळयतले. अब्राम उतरप्रायचो, सारा उतरप्रायची, पूण देवान ताका हें आश्वासन दिलें आनी देवान दिल्ल्या आश्वासना प्रमाणे अब्रामाक इजाक जल्मलो. अब्रामान चिंतलें ते पळयणारी मनीस म्हणून, पूण ते पळयणारी टर्न्ड आउट टू बी, ते कितें जालें म्हूण सांगला, देव तो जावन आसलो. आनी ह्या गणिता मुखांतर आमकां कितें पळोवंक मेळटा म्हूण सांगल्यार, आमी केदळा वाटसुऱ्या मनशांक तांकां स्वागत दिता, सत्कार दिता, तो वळू आमी देवाकच तो सत्कार दिता. देखूनच जेजू मातेवाच्या वांजेलांत थंयसर आमकां म्हणटा, हांव पोरको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांत स्वागत दिलो. आतां येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद मेळ्ळेला न्हू. देखून आज मोगाच्या भाव भयणीनो, असली एक गरज आसलेले मनीस आमच्या भोंवतणी संवसारांत इतल्या संख्येन आसात. 272 मिलियन म्हूण सांगल्यार 27 कोटी मनीस आसात. आमच्या गांवांत हांगासर ते नाच जावं पुरो, पूण संवसाराचेर इतले मनीस आसात. एक तर दर्यांत तारवांत ते आसात, नातल्यार 2 देशांच्या मोदें त्या गाडी प्रदेशांत त्या टेंटांनी डेऱ्यांनी ते आसात. आनी तशेंच इतर जाग्यांनी तांकां डिटेन्शन सेंटर म्हणटात. आमी पळयता आमच्याच देशान जायत्या मनशांक तांच्या लागीं दाखलो ना देखून तांकां व्हरून एका जाग्यार घाला, डिटेन्शन सेंटर. कितले मनीस आसात, तांची स्थिती कळली की तांकां खाण जेवंक मेळटा की देवाक वतो. असले मनीस मस्त जण जागो नासतना, घर नासतना, आपणाचें म्हणलें कांय नासतना असल्या डेऱ्यांनी, असल्या तंबा भितर जीवन आसात. आमचे वरवीं कितें साध्य आसा तें आमी आमकां मेळटल्या त्या मनशांक आमी कुमोग करची. आमी कनिश्ट एक संगत करी येता मोगाच्या भाव भयणीनो. दिसपट ते तेर्स आमी म्हणसो मरियमाच्या मानाक, आनी ताजे उपरांत लदीन म्हणटा आसतना दिसपट ते ह्या वर्गाच्या मनशां खातीर आमी मागचें. स्थळांतर घरांच्या शेकाये आमा पासोत विनाती कर. आमी संवसारान एक व्हडलें कुटुंब, पवित्र सभा, ह्या व्हडल्या कुटुंबान सगळ्यांनी सांगाता मेळून आमच्या सर्गींच्या आवय लागीं स्थळांतर घरांचे शेकाये म्हणून उलो मारता आसतना आनी आमा पासोत विनाती कर म्हणटा आसतना आमची सर्गींची आवय ती इजिप्ताक पळून गेल्ली. इस्रायलांतावन इजिप्तांतून फाटी इस्रायलाक पळोवन ह्या पयण करन आयली. खंडीत जावन ह्या मनशांचे कश्ट कळीत आसलेली. ती तांच्या खातीर आपल्या पुता लागीं विनाती करतली, सर्गींच्या बापा लागीं ती विनाती करतली. आनी हाचो परिणाम जावन हे मनीस कोण सकडी वालासेगार आसात, मायग्रंट्स आसात, पळोवन वेताली मनशां आसात, तांकां देव तांकां सुवात फावो करतलो आनी ताच्या मागीर तांकां घर फावो करतलो. हें जावं दी आमचें मागणें. आनी अशें देवान रचलेल्या ह्या संवसारांत ताजी कोणीय भुरगीं अनाथ जावन, निराश्रीत जावन रस्त्यार जियोवचें तशें, ह्या दर्यांत जियोवचें तशें जायना जावं ती, डेऱ्यांत जियोवचें तशें जायना जावं ती. म्हाका तांकां हर एकलें की आपआपलें घर एक आसचें बरें जावं दी. आमकां उरता आसा सगळ्यांक कितलें गरज म्हणून. तशेंच आ संवसाराचेर आसल्या सक्कड मनशांकी असलें एक भाग फावो जावं दी म्हणून आयच्या दिसा आमी मागया. स्थळांतर घरांचे शेकाये आमा पासोत विनाती कर. आतां आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळून तेर्स म्हणसो. सतमंता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे सांबाळलो, अहंकार मर्यादान जल्मलो, पोंच प्रताकाल ताणें कर सोंसले, ताका कुर्सार झडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, सर्गाक चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुन्सिपी करूं येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सस्नाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन फोडलीं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची मय अमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची मय अमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची मय अमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसो आसता आशिर्वादा आमेन. संतोसाचे मिस्तेर आमी नियाळया. पयलो मिस्तेर मरयेक बडवो खोबार दिता. हें घडीत लुकाच्या वांजेलांतावन आवासर एक वाक्य 26-38. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुता गलिलेच्या नजरेत नांवाच्या एका शहरांतले एक अंकरीसशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुसे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्ले. त्या अंकरीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सरस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळी शर्मेली आनी वो नामान कसलो जावीत म्हूण आपल्या इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो ओर्तो जातलो आनी परमनाथाचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य आसन सरस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो रासवट करतलो आनी ताचे रासवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव अजुनी अंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमनाथाची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक भागिवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस जाल्या आनी वंसटी म्हूण लेखलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सरस्पराची साकन. तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजे थंय जाव. तितल्या देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाच्या पुतान मनीस जावन येवचें घडीत मोरये मायेक बडवो कळीत करता आनी त्या देवपुताची आवय जावच्याक आपोवणें दिता. आनी हें कशें घडटा गी म्हणलें विवर बडवो मोरयेक समजयता. आनी मोरी ह्या देवाच्या शब्दाक खाल जाता आनी तो देवाचो पूत आपणाच्या गर्भांत पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन घेता. देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना म्हणलें उतार आमी वांजेलांत आयकलें. वय, देवाक सक्कडी साद मनशांचें सोडून करूंक तो मनीस जाता. देवाक कितेंच असाध्य म्हणना, सक्कडी साध्य. आतांच्या काळार ही कोवीड पिडा सगळ्यांनी विस्तारल्या. ही पिडा निवरावंक मनीस मस्त साधन करते आसा, पूण देवाक सक्कडी साध्य आसा. ह्या काळांत आमी प्रत्येक जावन मागया, मरये मुखांतर देवा लागीं मागया, संवसारांतली कोवीड पिडा नपयच जावं दी आनी मनशांक शांती समाधान आनी बरी भलायकी लाभूं दी म्हूण. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव
तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपे मेळ्ळे सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये दावच में अम्मा पपियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपे मेळ्ळे सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये दावच में अम्मा पपियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपे मेळ्ळे सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये दावच में अम्मा पपियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपे मेळ्ळे सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये दावच में मपस खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपे मेळ्ळे सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये दावच में अम्मा पपियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपे मेळ्ळे सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये दावच में अम्मा पशु खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपे मेळ्ळे सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये दावच में अम्मा पपियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपे मेळ्ळे सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये दावच में अम्मा पपियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपे मेळ्ळे सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये दावच में अम्मा पपियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपे मेळ्ळे सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये दावच में अम्मा पपियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशे आदी तशे आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस्त ज्ञान सर्ग तुजी काकुळतीची अधिगस आसल्यान सर्गार पाय. संतोष असो दुसरो मिस्तेर मरी एलिझाबेथीची भेट करता. हे घडीत लुकाच्या वांजेला तावून अध्याय 1 ವಾಕ್ಯ 39-45 आम्ही ऐकूया. हे घडून थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक दावादावी गेली. थंय जकारीच्या घरा भितरसन एलिझाबेथेक तिने नामान केलो. एलिझाबेथेन मोरियसो नामान ऐकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून ओढल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंयतान म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली बागी. मोगाच्या न्हू मोरी माय आपणाचो संतोष पाटोवंक आनी एलिझाबेथीक संतोष बरीत करूंक दावी वेता. एलिझाबेथीच्या घरा तिका नामान करता आनी भोवापुरबायेचें घडीत थंयसर आमी आयकात. हांव वय देवान केल्ल्या ह्या वर्त्या मिस्तेरांचो संतोष ताणी एकामेका वांटून घेतलो आनी मरयेन एलिझाबेथीची सेवा करन हो संतोष दोडतो केलो.
आमी हेरांक संतोश बरीत करी जाय आमच्या बऱ्या उतरां मुखांतर. आनी प्रत्येक जावन आमच्या मदें आसात पिडेस्त, प्रायस्त, एकसूरपणांत कश्टांतले लोक. तांकां आमी संतोश बरीत करचें न्हय मनोरंजन करणं, भगार्थांची सेवा करणं. पिडेस्तांची, प्रायवंतांची सेवा करची तितलें सुलभ न्हय, कश्टांचें काम. हाका प्रत्येक कृपा आनी सकत देवा तावन लाभा जाय अशें आसता मोगाचें न्हू. पिडेस्तांची आनी प्रायवंतांची सेवा करतल्यां पासत प्रत्येक जावन हो तेर्स हो कण आमी भेटोवया आनी आमकांय पिडेस्तांची आनी प्रायवंतांची सेवा करूंक उर्बा बोंदी म्हणून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची सुकलेला मुक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्तज्ञा सर्कल तुजी काकुळतीची अधिगज आसल्या सरगार पाय. संतोसाचो तिसरो मिस्तेर बेतलेहेमांत जेजू जल्मता. हें घडीत लुकाच्या वांजेलातावन अध्याय 2 वाक्य 4 7 पर्यंत. जुसे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेच्या नजरेत शहरातावन जुदेयांत असल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहेमाक आपले नांव दाखल करच्या गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पोतीन मोरी ताची सांगाता गेली. तवळती बरली गर्भीन
ते थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फाळयांनी गुटलावन एक कावण्यांत न्हिदायलो, कित्याक सत्रांत ताका जागो मेळोंक नासलो. जेजूच्या जल्माचे घडीत आमी आयकले. जेजू एका गोट्यांत जल्मलो, कित्याक सत्रांत तांकां जागो मेळोंक ना. गोट्यांत तो जल्मलो. दुर्बळ्यांची सेवा करूंक तो आयिल्लो, दुर्बळ्यांक बरी खबर हाडून तो आयिल्लो. आनी जेजूय दुर्बळ जावन त्या गर्दनाच्या गोट्यांत जल्मता. आनी आमकां तो शिकयता तें बळेपण, कालतेपण त्या गर्दनाच्या गोट्यांत थावन. म्हाका न्हू आज संवसारांत सबार मनीस आसात, निराश्रीत ते जावन आसात. वस्ती करूंक तांकां फावो तें घर वा सुवात ना. एका गांवांत रावन आनी एका गांवांत थोडे स्वार्थी मनीस तांकां धांवडयतात. आनी अशें आसता ह्या निराश्रितां पासत, वस्ती करूंक सुवात नासल्या मनशां पासत आमी प्रत्येक जावन ह्या कणांत आतां मागा जाय. देखून हो कण निराश्रितां पासत आमी भेटोवया. आमचे बापा सर्गेंच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां ये, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळलेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन रलेस, आमी तुजी संगता, श्री आमी ते तू सुदेव, आनी सदैव फळ तुजी कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये, दावाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरी कृपेन रलेस, आमी तुजी संगता, श्री आमी ते तू सुदेव, आनी सदैव फळ तुजी कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये, दावाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरी कृपेन रलेस, आमी तुजी संगता, श्री आमी ते तू सुदेव, आनी सदैव फळ तुजी कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये, दावाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरी कृपेन रलेस, आमी तुजी संगता, श्री आमी ते तू सुदेव, आनी सदैव फळ तुजी कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये, दावाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरी कृपेन रलेस, आमी तुजी संगता, श्री आमी ते तू सुदेव, आनी सदैव फळ तुजी कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये, दावाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरी कृपेन रलेस, आमी तुजी संगता, श्री आमी ते तू सुदेव, आनी सदैव फळ तुजी कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये, दावाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरी कृपेन रलेस, आमी तुजी संगता, श्री आमी ते तू सुदेव, आनी सदैव फळ तुजी कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये, दावाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरी कृपेन रलेस, आमी तुजी संगता, श्री आमी ते तू सुदेव, आनी सदैव फळ तुजी कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये, दावाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरी कृपेन रलेस, आमी तुजी संगता, श्री आमी ते तू सुदेव, आनी सदैव फळ तुजी कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये, दावाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरी कृपेन रलेस, आमी तुजी संगता, श्री आमी ते तू सुदेव, आनी सदैव फळ तुजी कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये, दावाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. हे मोशाचे जेसू, आमची पातकां आमकां बक्षी, येम कोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस्त आत्म्या,
आसल्यांक सर्गारोन पाय. संतोष असो चवथो मिस्तेर मरी बाळोक जेजूक तेंपलान भेटयता. हें घडीत लुकाच्या वांजेलातावन अध्याय 2 वाक्य 22-26 आमी आयकुया. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिणें तळसोंचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमा काडलो. प्रथम जल्मलो एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फर्मायले प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसली. मोगाचे न्हू मरी आनी जुजे जेजू बाळकाक घेवन जेरुसलेमाच्या तेंपलाक वेतात आनी जेजूक भेटयतात. वय जेजू जावंक पावलो समर्पिल्लो व्यक्ती. आमच्या मोगा खातीर जेजून आपणाचें संपूर्ण समर्पण केलें. न्ही फकत त्या दिसा त्या जेरुसलेमाच्या तेंपलांत भागार जेजू आपणाच्या मरणा पर्यंत तो देवाक समर्पीत जालो. आमचे खातीर आपणाकच ताणें समर्पून दिलो. त्या दीस पारवे कोवडे तांणी भेटयले. पारव्यांच्यांनी कोवड्यांचें रगत थंयसर जेरुसलेमाच्या तेंपलान पडलें. पूण मनशाचें रगत थंय पडोवंक ना. पूण जेजू आपणाचें रगत व्हरोन आपणाची संपूर्ण भेटोवणी बापाक करता. आमकांय आमच्या पवित्र स्नाना वेळार तेंपलांत भेटयल्यात. मी एक पवित्र राष्ट्र वेंचून काडलेली कुळी जावन आसां. आमचें समर्पणाचो आमी उडास करया आनी सर्व लोक संवसारांतलो देवाक समर्पिल्लो जावं दी. देवाच्या कायद्यांक खाल जावन देवाच्या मोगान त्यागान जियोंक कृपा सर्वेस्पर देव दिवन दी म्हणून ह्या कणांत आमी मरये माये मुखांतर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी साकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडोवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता
श्री आमचे तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या शिक्षेन जेजू भगवंती मोरये दवाचमय अमाप्यां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नमान मुरे कृपेन बरले समितीचे सांगता श्री आमचे तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या शिक्षेन जेजू भगवंती मोरये दवाचमय अमाप्यां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदा सर्वदा आमेन. हे मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी हेम कोणाच्या पुजांतले आमकां निवार सोमेस्त ज्ञान सडकन तुजी काकुळतीची अधिकच आसल्या सर्गारून पाय. संतोषाचो 5वो मिस्तेर सुकलो भुरगो जेजू तेंपलांत मेळटा. हे घडयेंत लुकाच्या वांजेलातावन अध्याय 2 वाक्या 41-50 आमी आयकुया. वर्सान वर्स जिसूची माय बाप फास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता अर्शेंचे बरीस ती परबेक गेली. परबेच्या दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. येणे ताची माय बाप नेणा आसली. तो पैणाराच्या पांगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट चलून ती पाटी आयली. उपरांत ताणें आयिल्ल्या सैऱ्यां आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोंदारां मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालन आसलो आनी ताचीं सवालां जापी आयकल्ले समेस्त ताचे जाणटेकायेक विस्मीत जाले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तबळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव वडकन ती दुकान तुका सोदून आसले हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्या? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेना आसल्यात. ताणें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. मोगाचें न्हू, भुरगीं भायर पडलेल्या वेळार आवय बापायक कितली कंत जाता, कितल्या कश्टांनी तीं सोदतात आनी तसलीच खंत बेजाराय मोरयेक आनी झुजेक जाली. 3 दीस पर्यंत जेजूक तांणी सोदलो, पूण जेजू तांकां बऱ्या जाग्यार मेळ्ळो, देवळांत. तो तर्क करनासलो शास्त्र्यां मदें. पूण मोगाचें न्हू, आजो संवसारार आमी पळयता भुरगीं इल्लीं व्हड जाता म्हणटा आसतना भुरगीं आवय बापायच्या हातान तावन सुकोन वेतात. सुकोन न्हय तीं देवाळाक वेतात, मागार तीं वेतात वायट जाग्याक. खंयसर वायट संवयो शिकयतात आनी खंयसर वायट आसा थंयसर वचून वायटाक तीं सांपडटात. वाट चुकोवन वेचीक पूत आनी वेचीक दुहां बरी ते जातात. आज कितलींशीं आवय बापूय वडिलां सुकोन पडलेल्या ह्या भुरग्यां पासत उरुधान करतात. आयच्या दिसा मोगाचें न्हू, आमी प्रत्येक जावन उडास करया. सर युवा जाणांचो प्रत्येक जावन वाट चुकोवन आड वाट धरलेल्यांचो, वायट सवयांचे गुलाम जाल्ल्यांचो आनी वायट सवयेक सांपडोवन निराशे जाल्ल्यांचो देवा थंय तांणी फाटी येवंक आनी तांकां एक बरी जिणी लाभोवंक आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बुगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन मेळ्ळे समी तुजे सांगाता श्री आमी ते तुजो देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचेर जेसो.
भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेंडले सुमितजे संगता श्री आम्ही सुदेव आणि सदैव फॉर जिगुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेंडले सुमितजे संगता श्री आम्ही सुदेव आणि सदैव फॉर जिगुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेंडले सुमितजे संगता श्री आम्ही सुदेव आणि सदैव फॉर जिगुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेंडले सुमितजे संगता श्री आम्ही सुदेव आणि सदैव फॉर जिगुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेंडले सुमितजे संगता श्री आम्ही सुदेव आणि सदैव फॉर जिगुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेंडले सुमितजे संगता श्री आम्ही सुदेव आणि सदैव फॉर जिगुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेंडले सुमितजे संगता श्री आम्ही सुदेव आणि सदैव फॉर जिगुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेंडले सुमितजे संगता श्री आम्ही सुदेव आणि सदैव फॉर जिगुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये सुमितजे संगता श्री आम्ही सुदेव आणि सदैव फॉर जिगुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसे आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये मोच्या येसू आमची पातका आमका बोक्षी एम कोणाच्या उजानले आमका निवार सोमेस्तज्ञा सर्गत तुझी काकुतीचे अधिगस असल्यान सर्गारोन पाय. नमरणीये काकुतीचे माये नमन आमच्या जीवा अमृताने बरवशा तुका आम्ही ओलामता आणि परदेशी वेची बाळका ह्या दुःखाच्या कोणात असता आस्कार उस्कार सोड आम्ही तुका दान करता. तर तू आमची शिकय ते तुझे काकुतीचे डोळे आमचे वयर पडती आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. ए दाळे ए मोगाळे ए दुलोबी ओंकार मरिये. भाग्यवंती देवाची माय आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौज आमच्या खातीर. सोम्या काकुलतामची कर सोम्या काकुलतामची कर क्रिस्ता काकुलतामची कर क्रिस्ता काकुलतामची कर सोम्या काकुलतामची कर सोम्या काकुलतामची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयन आयकमका क्रिस्ता दायनाय कमका सर्गींच्या देवा बापा काकुलतामची कर देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुलतामची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुलतामची कर संतिसिमातिंद्रादी एकाच देवा काकुलतामची कर भाग्यवंती मरिये आम्हा पसत विनाती कर भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनाती कर भाग्यवंती आमकोरीचे आमकोरी आम्हा पसत विनाती कर क्रिस्ताचे माये आम्हा पसत विनाती कर पोईसाबेचे माये आम्हा पसत विनाती कर काकुलतीची माये आम्हा पसत विनाती कर देव कुरपेचे माये आम्हा पसत विनाती कर बरवशाचे माये आम्हा पसत विनाती कर भोवनी तळी माये आम्हा पसत विनाती कर भोवनी स्कळांती माये आम्हा पसत विनाती कर
वतनातले माये Ama pasot vinatika. अपूट माये Ama pasot vinatika. मोगपात्र माये Ama pasot vinatika. विचित्र माये Ama pasot vinatika. सुबोधिनी माये Ama pasot vinatika. रचनाराचे माये Ama pasot vinatika. सोडवंदराचे माये Ama pasot vinatika. भूषणी अमक्वारी Ama pasot vinatika. मनपात्र अमक्वारी Ama pasot vinatika. परगटुंग फौजल्य अमक्वारी Ama pasot vinatika. पदवीदार अमक्वारी Ama pasot vinatika. दयाळी अमक्वारी Ama pasot vinatika. विश्वासी अमक्वारी Ama pasot vinatika. नीतीच्या आश्रया Ama pasot vinatika. जन्मयाच्या सिंहासना Ama pasot vinatika. आमच्या संतसाच्या काराना Ama pasot vinatika. अद्भिक फलंगाना Ama pasot vinatika. मान फौजल्य फलंगाना Ama pasot vinatika. भक्तीच्या अपरिमित फलंगाना Ama pasot vinatika. गुप्त गुलोभा Ama pasot vinatika. दविदाच्या बुर्जा Ama pasot vinatika. दड्याच्या बुर्जा Ama pasot vinatika. सुवर्णाच्या मंदिरा Ama pasot vinatika. सोल्ल्याच्या अर्का Ama pasot vinatika. सिरगींच्या धरवट्या Ama pasot vinatika. फांत्याफाराच्या नेकेत्रा Ama pasot vinatika. पिडेस्तांचे भळायके Ama pasot vinatika. पातक्यांच्या आश्रया Ama pasot vinatika. स्थलांतरकरांचे शकाये Ama pasot vinatika. क्रिस्तवांच्या आधारा Ama pasot vinatika. बडव्यांचे रानिये Ama pasot vinatika. पात्रियार्कांचे रानिये Ama pasot vinatika. प्रवादींचे रानिये Ama pasot vinatika. अपोस्तलांचे रानिये Ama pasot vinatika. माटतीरांचे रानिये Ama pasot vinatika. कन्फेसरांचे रानिये Ama pasot vinatika. अमकॉरींचे रानिये Ama pasot vinatika. समेस्त भक्तांचे रानिये Ama pasot vinatika. सैंबाच्या कातावीन घरबी संभवले रानिये Ama pasot vinatika. भोपोईत रुजरेचे रानिये Ama pasot vinatika. कुटुंबाचे रानिये Ama pasot vinatika. समाधानाचे रानिये Ama pasot vinatika. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले Bogosam ka Yesumia. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले Dayanaykam ka Yesumia. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले Kakultam chikar. Tuझे सत्साई का देवाची भाग्यवंती माई. आम्ही आमच्या गरजान आमच्या मागण्यांसोबे पर्याय नका. पूर्ण सुमेस विघ्नातले आमका सदा आशीर्वाद. आनंद भरेल असलेले ओंकारी. भाग्यवंती देवाच्या माये आमपासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फौज आमच्या खातीर. प्रार्थूया ए देवा तुझे एकल्याच पुतान आपल्या जिणे मरण आणि जेवणपणावरी ससनाच्या बचावाचे इनाम आमकां सोड दवरला. भगवंत आमकां बरयेचे ओ पवित्र चरेचे मिस्तेर आमी नेरतना तांतो आटापिल्ला सोड फाटला करिसो आणि तांतो बसले आमी सुरक्षी कर म्हूण तुझे लगी परता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. जय 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 माये तुका जय जय जय. जय 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 माये तुका जय जय जय. कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगता. श्री आम्ही तर तू सदैव आम्ही तुका वंदिता. जय 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 माये तुका जय जय जय. जय 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 माये तुका जय जय जय. माय तू सोम्याचे हामासर मनशाचे देश कर तू आमचे देश का कुलतेचे. जय 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 माये तुका जय जय जय. जय 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 माये तुका जय जय जय. सांबाळदर माये आमका विघ्ना अनवारां. राखोन वर माये जीवनांत मरणांत. जय 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 माये तुका जय जय जय. जय 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 माये तुका जय जय जय. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरे आशीर्वाद देव आमकां. भगवंत तुझे गुरुवे निवडणुका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापा पवित्रात्म्याच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.
देव